सोमारा आल्त दाबोली ते बोगमाळे दर्यावेळ मेरेन रस्त्या देगेक फुटपाथीच्या कामाक सुरवात केल्या। तशेंच दाबोळे जंक्शनाच्या कामाचो शुभारंभ आमदार मविन गुदिनोच्या हस्तुकी जालो। आरडीएक्स वाहाते दाबोळच्यान जॉन डिसिल्वा। हांगासून तुवें पळयलां रुंदीकरण आमी इलेक्शनाचे पयलीं केल्ले। तुवें पळयलां सगळे क्लियर करून आतां थोडे पार्किंग जाल्ले आसा, कितें ओपन स्पेस जाल्ले आसा आनी हांगा स्वताच ट्रॅफिक पीक आवरां जाम जाता आनी इतले जाम जाता की कोणा फुडें आनी फाटीं वचपाक मेळना। आनी सो हे लोकांची मागणी आसली, हांगा सगळे रावपी आहा ते आमकां ब्रॉड रोड जाय म्हणून। आतां तुमी पळया कितलो ब्रॉड रोड हांगा जाता तो। हो ब्रॉड रोड जाले बरोबर फुटपाथूय आसा लोकांक चलपाक, म्हणजे तांकां त्रास पडना जावपाक। ट्रॅफिक वयता तेन्ना मातशें हायट वेगळी आसतली, फुटपाथीची मातशें वयर आसतली आनी सकयल्यान रस्तो आसतलो। दोनी कामां सायमल्टेनियसली हांगा स्टार्ट जाता आनी हांगा तेच न्हय, हांगा सर्कलूय येता। हांगा एक सुंदर सर्कल आनी ब्युटिफिकेशन प्रोग्रामूय आसा, ते आमी एक म्हयन्या भितर स्टार्ट करतले। कित्याक आजुनूय डिझायन आमी ड्रॉ करता, कित्याक नॅशनल हायवेन आमकां एग्जॅक्ट डिझायनींग दिल ना सकल कितली वायड आसपा जाय आनी कशी आसपा जाय ती। आमी ही दोनी ही तिनूय कामां जी आमी करता, गव्हर्मेंटूय करता आनी पब्लीक प्रायवेट पार्टिसिपेशनानूय आमी करता। म्हणजे अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तेजेरूय आमी सगळे म्हणजे लोक फुडें सरलेलो आसा हांगा ब्युटिफाय करपाक। म्हाका दिसता आनी एक 45 डेजान हांगा पळयल्यार ही दुसरेच भाशेन जागा दिसतली। आतां लास्ट 10 इयर्स आमी पळयता हांगा कितलो ट्रॅफिक जॅम जातालो। आमी 4 वर्सां पयलीं हे रेजोल्युशन घेतलेलें की हो रोड फूल वायड करतले एंड अलॉंग विथ द हेल्प ऑफ द MLA सहभागा मुळे आमी आज हे रोड वायड केले। आमी फीश मार्केट हांगा आशिल्ले ते बायलां बसतली फीश मार्केट ते शिफ्ट केले। मागीर घरां आहली ती शॉपां आहली ती आमी लोकांक बरे भाशेन सांगून तांकां सेटल करून एडजस्टमेंट केला आनी दे आर हॅपी फूल। आज फुटपाथाचें काम आनी रोडाचें काम सायमल्टेनियसली स्टार्ट जाता। सो एक अनदर 1 मंथ और 2 म्हयने उपरांत हे रोड बरें जातले।